आम्ही दिबी गलिया येवकरीतल्या जेजूक आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया. तुझे मुका मोड हांव पळोवंक गाशेता, तुज्या हजरपणान जियेवंक गाशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुका मोड हांव पळोवंक गाशेता, तुझ्या हजरपणाची येवंक गाशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिमयेर पडून आमी प्रणाम करता. नोमान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिमयेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. कीर्तनगार 19व्या कीर्तनान म्हणटा, आकाश देवाची महिमा वर्णिता, अंतरळ ताच्या हाताची कृत्यां परगडता. आकाश देवाची महिमा वर्णिता, दर अंतरळ ताच्या हाताची कृत्यां परगडता. कीर्तनगार 25व्या कीर्तनान म्हणटा, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. देवा तुजेर हांव विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव तुका उबारता, तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका तूं निराशी जावंक दिनाका. व्हड अत्रेकान, व्हड बरवशान, व्हड भावर्तान आमी सोम्याक मेळोंक आयल्या. सोम्याचें मुखामळ आमी पळोवंक रावले. हांव सोम्याचें मुखामळ कोण पळयता तो हर एकलो बाचाव जाता. जे नारायण्यात मोयजेन सर्पांक उबारलो, जो कोण सर्पाचेर आपणाचे दिश्ट मारता तो हर एकलो बाचावी जोडता. त्या सर्पाचें प्रतिरूप आज जेजू क्रिस्त. जेजूक ते काल्वर पर्वताचेर उबारलो आनी थंय थावन आमकां सडवण लाभली. ह्या सडवणेचो मिस्तेर आमी नियाळचे ह्या वखदां सोम्याचे मुखामळ आमी पळोवया. सोम्या थावन आमी आमचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया, आमचो विश्वास ताचेर खंचोवया. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकस्पुरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ही सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या एकस्पुरपणान बळवून तूं जाता,
म्हज्या एकसूर पोडांक सांगा तूं दिताय म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता येसुया तूं म्हाका जाय म्या तुबान गा आराधन तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका तिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंदारा सड पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका कंचा ते काळार आमी आसां पस्कांचो काळ देवाच्या अगणित मोगाचेर आमचे दिश्ट कोसोंक आम स्वभावार्थ पुनर्जिवंत क्रिस्ताचेर घट करूंक जेजू शंभरव्या कीर्तनांत देवाचे उतर म्हणटा अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता तसो मोग संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या आंगणांत आमी आसां सर्वेस्पराच्या हजारपणांत आमी आसां आमी कलतेपणी वरत्या संतोषान वरत्या आनंदान आमी सोम्याची स्तुती करया पूर्वजरुंडरू मान्ना साववर बिडलिल्लवल्ल पूर्वजरुंडरू मान्ना साववर बिडलिल्लवल्ल ನಿನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ सगळ्या सोम्याची स्तुती करूया सुराजनिगे भवरतान आमी सोम्याची स्तुती करूया आराधने आराधने ನನ್ನ ಯೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया 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 Touch me, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 काळजाच्या गुंडाळींत सोम्याचे हजरपण आमी देखया बघया. जंय दोग वा एक म्हजे नबी आसात संगता मेळटात तांचे जवळ हांव आसा. आमचे मदें सोमी खरोच आसा. उंड्या रुपार सोमी खरोच आमचे मदें आसा. जुवांच्या वांजलांत 4थ्या अध्यायांत 26व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा, देव ओथमो देखून ताका आमी आराधन करतले. ओथम्यान आनी सतान आमी ताका आराधन करी जाय. ओथम्यान आनी सतान देवाक आमी आराधन करी जाय. म्हजे उपरांत सांगा, मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू आमी तुजी भुरगीं आमी तुजी भुरगीं तुज्या पांया तळा सावन तुझ्या पांयां आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमकां तुजो आशिर्वाद दी. आमकां तुजो सांगात तूं दी. आमकां तुजो सांगात तूं दी. आमकां तुजें बेसांव तूं दी. आमकां तुजें बेसांव तूं दी. आमचेर हर एकल्याचेर तूं दिश्ट घाले. आमच्या हर एकल्याचेर तूं दिश्ट घाल. आमचेर हर एकल्याचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाले. आमच्या हर एकल्याचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. आमचे तुजें हजारपण तुजें हजारपण आमचे मोदें आमचे मोदें खरेंच बगूंक बगूंक आनी अनुभव करूंक आनी अनुभव करूंक आमकां तूं फावो कर. आमकां तूं फावो कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुजें भोव पवित्र अमोलीक रगत तुजें भोव पवित्र अमोलीक रगत आमचेर हर एकल्याचेर तूं शेणाय. आमच्या हर एकल्याचेर तूं शेण आनी आमचें थंय आसलें आनी आमचें थंय आसलें पातकी सायब पातकी सायब मेळेपण मेळेपण सगळीतून तूं नितळ कर. सगळी तूं नितळ. आमकां तुज्या कृपेन बर. आमकां तुज्या कृपेन बर. आमकां तुज्या सक्तेन बर. आमकां तुज्या सत्तेन बर. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या सगळां तुका सोम्या जेजू. सगळां तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या मान तुका सोम्या जेजू. मान तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या होगळीक तुका सोम्या जेजू. होगळी तुका सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपार आमचे मुखार हजर जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्तांत आमच्या काळजांतूं दिसपडते येताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र सक्रामेंतान दीस आनी रात आमचे खातीर तूं राखून रावताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. क्रिस्ती जिवीत सुरवात करच्याक पवित्र स्नान वर्तें देणें जावन आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र स्नानांत देवाची भुरगीं जावचे भाग आमकां फावो केल्ल्या
खातीर अर्गां तुका समिया जेजू पवित्र स्नानांत आमकां दोन तुवें नितळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र सभेचे सांदे केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू पवित्र स्नानाद्वारे तुझ्या दैविक जिवितांत आमकां वांटेली केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू तुझ्या जिवान आमकां बरच्या येवकरिस्तच्या देण्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू भावार्थांत घट करच्या क्रिस्माच्या संस्कारा खातीर अर्गां तुका समिया पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू भावार्थांत वाडोवंक कुटुंबाचें देणें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू क्रिस्ती जिवीत जोडूंक कारण जाल्ल्या आवय बापाय पासून अर्गां तुका समिया जेजू वावरती जिविताची रक्षण जावन दिल्ल्या पोदोर आनी मोदोरणे खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमकां पवित्र स्नान आनी संस्कार दिवच्या याजकां खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमच्या बाबडती जिविताचें पोशण करचे पवित्र सभे खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमकां बाबडत शिकयल्ल्या सर्व दोतोरणेच्या शिक्षकां खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमकां बरो वाडो बरो फिरगस कुटुंब बरें शेजार आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू क्रिस्ती जिविताक सांगाती जावन भाव भयणीक आनी सैऱ्यां दैऱ्यांक दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमकां निरंतर सांगात दिवच्या मोगाळ इश्ट आनी इश्टिणी खातीर अर्गां तुका समिया जेजू तुझ्या निरंतर मोगा आनी सांगातपणा खातीर अर्गां तुका समिया जेजू ह्या वेळार तुजे सांगाता हो वेळ करसूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमकां हर एकल्याक जिविताचें देणें तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमकां हर एकल्याक जायत्या देण्यांनी तुवें आमकां ददोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू कुटुंबाचें वर्तें देणें आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू बऱ्या भलायकेचें देणें आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया मोतीचें शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आयचो हो बरो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां जिविताचो दातार तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आमच्या काळजांत हांवन येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी मौनपणी थोडो वेळ आराधन करया. आम्ही सर्व उबे रावया. काळजा मनाच्या गुंडायेत हावन देवाची आमी स्तुती करून गावया. ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ತಾಳಿಯು ಪೆಟ್ಟುವನು ಆಮೇಲೆ ದೇವಾची ಸ್ತುತಿ करूया. ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ,
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಪೌಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ
हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया आमच्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमची दिश्ट सोम्याचेर आमी कोंसोवया. जेजू आमचे मुखार आसा. बरो गवळी आमचो सोडवणदार, जिविताचो दादर आमच्या मुखार आसा. आमी बसया. भाव भयणीनो, आमचो सोमी, आमचो इश्ट, आमचो सोडवणदार आमच्या जिविताच्या जिणयेच्या एकसूरपणांत सबार पोटी आमच्या जिविताच्या एकसूरपणांत कोणा सरशियेचें खंय वेचें, कोणा लागीं सांगचें आमचे कश्ट दूख बेजाराय आमच्या जिविताचें एकसूरपण जेजू घेता. जेन्ना एम्माउसाच्या त्या वाटेर ते दोग जण शीस दोगते आसले तरी एका रितीचें एकसूरपण तांचें थंय आसलें. काळोख, अंधकार, बेजाराय, पूण जेन्ना जेजू तांकां सांगात दिता, ताचें एकसूरपण बेजाराय पयस सरता आनी जेजू तांकां नव्या दिशेक, नव्या वाटेक, सताच्या वाटेक व्हरून पावयता. आमच्या जिविताच्या एकसूरपणांत, आमच्या बेजारांत आमकां सांगात दिवचो सोमी. आमी सोमयाक आमच्या जिविताच्या एकसूरपणांत सांगात दिवच्या खातीर ताका आपोवया आनी गावया. म्हजे संगी राव ये सोमया, हांव तुजे वेणे जियोंक शकना. मुझे संगी राव ये सोमिया, हांव तुजे विणे जियो सोना. सांगाता म्हणया. मुझे संगी राव ये सोमिया, हांव तुजे विणे जियो सोना. आमच्या जिविताची पिडा शिडा, दूख, ह्या पिडे शिडे वरवीं आमी कश्ट थाव. जायतो लोक आस्पत्रेनी कश्टता मारे खार पिडे वरवीं. सबार जाणां कॅन्सर तसल्या मारे खार पिडे वरवीं कश्टता. सगळ्या कुटुंबाचें समाधान पयस सरलां ह्या पिडे वरवीं. आमच्या कुडींती आमी सबार रितीन कश्टता. आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक, कश्टांत आसच्या पिडेंत आसच्या भाव भयणीक, आस्पत्रेंत आसच्या भाव भयणीक, आश्रमांत आसच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक सोमयाच्या हाती आमी बेठोवया आनी म्हणया.
म्हजे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवंक सकाना मुझे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवसोना परत आमी गावया मुझे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवसोना जिणेंत हांव सबार रितीन सलवलां वायटाक नश्टाक वळख जालां सबार जाणांनी म्हाका मोस केला अन्याय केला हांवूच म्हज्या दिसपडत्या वावरा वरवीं पेल्यांच्या उतराक हांव बोलोवन जिवितांत हांव सलवलां सलवणी हांवें आपणायल्या आज आमच्या सलवणेंत आमकां सांगात दिवचो सोमी हांगासर आसा आमच्या सलवणेंत आमचे सोबत राव म्हणून सोमयाक आमी उलो मारया आनी गावया मुझे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवसोना मुझे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवसोना सबार पोटी ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना सगळीं म्हजो द्वेश करतात कोणूच म्हाका समजना कोणूच म्हजो मोग करिना सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला सगळीं म्हजो द्वेश करतात सगळीं म्हजो तिरस्कार करतात कोणूच म्हाका गौरव दिना कोणूच म्हाका मान दिना कोणूच म्हाका सांगत दिना म्हज्या कश्टा वेळार म्हाका आदार दिना सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला सोमयान म्हणा कोणी तुका सांडल्या रे हांव सांडिसोना एक पानो दिवची आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडसोना म्हज्या उजव्या हातान तुका व्हंकल धरतलो म्हजो बळवंत हात तुजे थंय सदांच आसतलो म्हणटा सोमी असो बळवंत हात आमच्या थंय आसूं दी आनी आमकां हर एकल्याक सोमी सांगात दिता आमकां कोणेय द्वेश केल्यार तो द्वेश करिना कोणेय सांडून घाल्यार तो सांडून घालिना कोणेय आमकां अन्याय केल्यार तो आमकां अन्याय करिना कोणेय आमचो मोग करिना जाल्यार तो सदांच आमचो मोग करता तो सोमी आमचे सोबे सदांच रावूं दी आमच्या जिवितांत आमकां सांगात दिवं दी म्हणून आमी मागया मुझे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवसोना भक्तीपणान भवतन गावया मुझे संगी राव येसू मिया हांव तुजे विनेची येवसोना कितलीशी मागणी हांवें केलें कितल्या फावटी हांवें म्हजी मागणी म्हजे काळजाचे अत्रेक हांवें सोम्या थंय सांगले तरी म्हाका बगता म्हजी मागणी ती सफळ जायना निर्फळ जातात आनी अशें हांव भावार्थां सबार फावटी दंडळ्ळां भावार्थांत हांव सलवलां जिवितांत हांव सलवलां म्हज्या आत्मीक जिणयेंत हांव सुकोन पडलां हेरांक हांव एका रितीन वोजें जालां दुखाची बेजारायची सलवणीची एकसुरपणाची अंधकाराची काळोखाची मोडां म्हजे भोंवारी विस्तारल्यांत जेन्ना शीस जेजो मरण पावलेल्या वेळार तांचे भोंवारी अंधकार बेजाराय सलवणी ना समाधान भे
विस्तारलें गे त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जालां. पुनर्जीवन क्रिस्त आमचे सवे आसा. मरणाचेर जैत वेलोलो सोमी सडवणदार आमचे सवे आसा, आमचे समकार आसा. तो आमचे सवे रावों दी म्हणून आमी मागया. मुझे संगी राव येसू मिया, हांव तुजे बिन जियेवचो ना. मुझे संगी राव येसू मिया, हांव तुजे बिन जियेवचो ना. आमी सर्वांती बिगल्या. आमच्या विविध गरजां खातीर आतां मागचो वेळ. कीर्तनगार 140 कीर्तनांत म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका कुमो करूंक तूर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. तुंफा बरी म्हजें प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी. सर्वेस्परा हांव उलो मारतना म्हाका कुमो करूंक तूर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी. धुंपा बरी म्हजें मागणें म्हजें प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी. आमच्या काळजांत जायते अत्रेग, जायती मागणी, जायती तेंसावां घेवन ह्या पवित्र पूर्ण शेताक आमी आसा. आमची मागणी आयकूंक असो एकलोच व्यक्ती आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. मागा आनी तुमी घेतल्यात, बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें, सोदां आनी तुमकां मेळटलें म्हणलो स्वामी. कलत्या काळजान बरवशान बावरतान आमी मागणी करया. आमी केल्लें मागणें आज निर्फळ जावचें ना, तें हर एक मागणें सफळ जातलें. स्वामी आमचें मागणें आयकतलो. आमचे खातीर आमी मागया. आमचे जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक, बावरतान बरवशान भरलेलें जिवीत जियोंक, विश्वासान आमी जियोंक. आमच्या जिवितांत असले कश्ट, दूख, बेजाराय, सलवणी आकांत सगळे पयस जावंक आमी सोम्या लागीं मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर. आमचे सगळे कुटुंब आमी सोमयाच्या पांया तळ आमी भेटोवया. जेन्ना जेजू जाकेवाच्या घरांत प्रवेश जालो, जेजू म्हणालो, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. आज जेजूक आमी आमच्या घरांत आमी आपोवया. आमच्या घरांत जेजू वस्ती करून दी. आमच्या घरांत आशिल्ल्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जाणांक, आमच्या पिडेस्तांक, प्रायेस्तांक, काजाऱ्यांक सोमी सांगात दिवं दी. आमची हर एकल्याची कुटुंबां संतोषाची, एकवटाची, समाधानाची, सोडदोडीची मंदिरां जावं दी म्हण आमी मागया. सोमयाक आमच्या कुटुंबाक आमी प्रवेश दिवया. सोमया लागीं म्हणया, सोमी आमच्या घरांत तूं ये, आमचे सोमे तूं राव, आमच्या घराक तूं सडवण दी. आज आमी मागया आमच्या राष्ट्रा खातीर. आमी जाणाव फाटल्या दिसांनी जाल्ले ते कितलेशे जीव त्या भयोत्पादकांनी काडल्यात. आमच्या बाबारे कितल्या रितीन झगडें जाता, झूज जाता, प्रतिभटन जाता. लोक जाती खातीर, आस्ती खातीर, पयशां खातीर, नांवा खातीर, धर्मा खातीर झगडता, झुजता, अशांतीचें वातावरण उपजायता. आमच्या राष्ट्रांत शांती, समाधान, राज जावचे खातीर आमी मागया. कितलेशीं भावांनी भयण आमची पिड्यांत आसात, पिड्यान कश्ट जातात, आस्पत्रेचें बिल्ल दिवंक सयत कश्ट जातात. सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक सोम्याच्या पांया तळ हाडया.
समी तांकां एक हर एकल्याक आपडो दी. लोकांनी जेन्ना घरांत आसलेल्या पिडेस्तांक आनी जेजूच्या पांया तळा दवरली, जेजून हर एकल्याक बरें केलें, हर एकल्याक जेजून आपडलें आनी गूण केलें. तसो जेजू आमच्या पिडेस्त दुखेस्त भाव भयणीक आपडून दी, गूण करून दी. आज आमी विशेष जावन मागूंक जाय आमच्या पवित्र सभे खातीर. आमचो पापा साहेब पापा फ्रांसीस मरण पावला. ताच्या जाग्यार पवित्र सभा 16 वर्सांक एक जोगतो तांडेली पवित्र सभेची गरज आसा. मेच्या 7 तारखेक हांव पवित्र पाप साहेबाच्या विसवणे खातीर चलच्या त्या अधिवेशनांत ते कॉन्क्लेवांत पवित्र सभा या आधुनिक समाजांत, आधुनिक संवसारांत 16 वर्सांक सगळ्या पवित्र सभेक बावर्ताची आनी तशेंच बरवशाची दिश्ट दिवच्याक एक जोगतो मुखेली पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान दिवंक आसा. थंयसर हजर जाल्ल्या सगळी कार्दिनालांक पवित्र आत्म्यान भरच्याक आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या मागण्याच्या आदारान आमकां एक जोगतो मुखेली, जोगतो थांडेली पवित्र आत्म्यान भरलेलो देवाचो मोग शिकोवचो एक व्यक्ती देवूच आमकां फावो करून दी म्हणून आमी घालतेपणी मागया. जेन्ना आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो देवलो, ते सगळ्यांनी पेद्रूक तांचो मुखेली म्हणून तांणी स्विकार केलो. ते दोळ म्हणसर ते नांवां खातीर, जाग्या खातीर, उजव्याक बसचें दाव्याक बसचें म्हणल्या नांवां खातीर ते झगडताले. कोण उजवो, कोण दावो, कोण पयलो, कोण वयलो म्हणून ते झुजताले. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलो, त्या वेळार तांणी तें सगळें सांडून सांत पेद्रूक तांचो मुखेली आनी पवित्र सभेचो पाप साहेब, पयलो पाप साहेब जावन तांणी ताका मुखार धाडलें. आनी शीस बावर्त परगट करी संवसारभर गेले आनी सोम्याच्या नांवा खातीर ताणें जीव दिलो. आज आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक, कार्दिनालांक पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर, सगळ्या पवित्र सभेक पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी उलो करया आनी गावया. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे जेजू. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे जेजू. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे विस्तार गावया. जेजू. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुज्या मंदिरा, आत्म्यात ये म्हज्या जिविता, आत्म्यात ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे जेजू. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक आमचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
पवित्र आत्म्याक सगळ्या संसाराचेर पवित्र आत्म्यान आमकां बरं सक्तेन तुज्या आमकां बरं फेण्यांनी आनी फळांनी आमकां तुजें थंय ये पवित्र आत्म्या पेंतेकोस्ता दिसा अपोस्तलांचेर देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवान ये जे काळजा मनाचो संस्कार दुख बेजाराय सगळे पयस कर जे मती घुस वाढतो दी पवित्र आत्म्या ये देवान आमचे दे ये पवित्र आत्म्या देवान आमचे दे ये पवित्र आत्म्या भरम तुझ्या सख्येन ये पवित्र आत्म्या भरम समयाचा आशीर्वाद घेवच्या आमकां समय इतकी करया ये द्यावडा Sacramenta, sastanama करूया पूर्वील्या रूपापला नव्यो रीती आगार्या सर्वोन्वेषा हस्कद्विष्या भावार्थाची बोल दिव्या जशी बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससरा ससरा एका स्थळा हसिता तुगा दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था प्रार्थुया ये सोम्या जिजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खडसून गावचो आमचे ताणे वोतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गा दिवचो एका मोनान खालत्या
बापा सर्वे जमी एकठांय जाल्या जेजू नावान भेटो करगा बलिदान दैवी पुत्रां जिनी सुफोड करच्या दिसायचो संभ्रमाचो त्रिएक देवा खर्चून गावचो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गा दिवचो ह्या मिसाचे इरादे अर्गा मिसा ह्या पर्यासात मायकल डिसिल्वा आणि कुटाम आल्ले वादे एल्सा आणि लिझा पेंडोन्सा आपल्या जल्मा दिसाच्या वक्ता जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो स्टीफन आणि जेन्नी सा आंध्र वाडो जेम्स डिसोजा आणि कुटाम सा बेझिल वाडो डेनिस सिक्वेरा आणि कुटाम वेनूर जॉनस कॉन्सासो बेंदूर ओथम्या गदेर मिसा सेबॅस्टिन आणि मेरी लोबो हांच्या ओथम्याक मिसिता क्लिटा ब्रँक सेंट ॲग्नेस मर्विन आणि रीटा सल्डाना हांच्या ओथम्याक मिसिता स्टीवन आणि अन्सेला डिसिल्वा सान पेद्रो वाडो मेबल क्रिस्टिन आणि ॲलिस मेनेझस हांच्या ओथम्याक मिसिता सिडनी डिसोजा किरेम लुसी पिंटोच्या ओथम्याक मिसिता आयरीन लोबो बाळोक जिजवाडो लुसी लोबो हिच्या ओथम्याक मिसिता बेनेडिक्ट जोकिम लोबो आणि कुटाम बाळोक जिजवाडो लिओ आरान्ना हाच्या ओथम्याक मिसिता सिल्विया आरान्ना आणि भुरगीं सान फ्रांसिस सावेरवाडो आयवन आणि आयरीन मोंतेरो हांच्या ओथम्याक मिसिता प्रमिळा मोंतेरो आणि कुटाम पोंपय वाडो आयरीन मोंतेरो आपल्या 7व्या दिसाच्या उडासा खातीर मिसितात ऑगस्टीन वॉयलेट कुटिना आणि कुटाम पोंपय वाडो आयरीन मोंतेरोच्या ओथम्याक मिसिता मारिया डिसोजा पोंपय वाडो फ्रेडरिक सल्डाना आणि लिल्ली सिक्वेरांच्या ओथम्याक मिसिता शेरल रॉड्रिगस रोजार मायवाडो अलेक्स आणि सेव्हरिन रॉड्रिगस हांच्या ओथम्याक मिसिता विलियम जेन रॉड्रिगस रोजार मायवाडो फिलोमिना सिक्वेरा चुत्म्याक मिसिता हेलेन पिंटो पोंपय वाडो एफ्रेझिन फर्नांडीस हिच्या ओथम्याक मिसिता गिल्बर्ट फर्नांडीस आणि कुटाम सा आन्ना वाडो कुटमाच्या ओथम्या खातीर मिसिता हॅरी ग्लॅडिस मोंतेरो आणि कुटाम मिलाग्रिस कुटुंबाच्या ओथम्या खातीर मिसिता सिडनी डिसोजा किरेम वाडो कुटुंबाच्या ओथम्या खातीर मिसिता फ्रांसिस डिसोजा बेळतंगडी अर्गा मिसिता जुलियाना लसरादो देरेबायल कुटुंबाच्या ओथम्या खातीर मिसिता उत्री मारिया च्या ओथम्याक मिसिता उत्री मारियाच्या ओथम्याक मिसिता जास्मिन डिसोजा सान पेद्रो वाडो गेब्रियल आणि नतालिया डिसोजा ओथम्याक मिसिता लविना क्रास्ता मायद देवस वाडो या तेसावांक सोवे आमचे हर एकल्याची तेसावां त्रिएक देवा थंय आमी उसारन आमी हे येवकरिस्तीचें बलिदान भेटोवंक आयती जावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो बाबा भयणीनो एक कुटुंब जावन ह्या येवकरिस्तीच्या मेजा बावरी आमी आसा पुनर्जिवंत क्रिस्तची परब आमी येदोळस आचरण केली ह्या वखदां आमच्या जिवितांत आमी नव्या बरवशान उदकान आनी पवित्रत्म्यान नव्यान जल्मोवंक आमकां पवित्र सभा आयचे देवाचें उतर आमकां उलो दिता पवित्रत्म्याच्या येण्याक आमी आयते करनासच्या ह्या वखदां देवा थंय आमी मागया देवा लागीं आमी मागया सा लॉरेसाच्या मजतीन आमचें जिवीत नव्या बरवशान भरलेलें नव्या दिशेचें आमचें जावचें खातीर ह्या युवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश रितीन मागया हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया आमच्या पातकांचो आमी उडास करया
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तनान सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध ह्या पासून भगवन सदां संकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगजून आमकां सस्तच्या जिविताक पावों आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या भुजान पेटोवन बागेवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षेचे कश्ट मरण सोसून महिमेवोन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप भावार्थेचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेताली धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूय नातलो भुंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांयां सशी दवरताली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांडताले अशें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनीक नांव दिल्लें हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांया तळा दवरलो देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आमी तुका वाखणता सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाखणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्हासून सोडली ना सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलो फोंडाक वचून सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलो आमी तुका वाखणता सर्वे
सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारले. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताची गीत गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची माया माया जीवभर वाळटा. सगळी रात्री दुकानी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय अशें ताका सतमंतल्या हर एकल्या सासणीक जिणी मेळच्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें, तुमी परत्यान जल्मजे म्हण हांवें सांगलें म्हणून अजा पावो नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वाळटा तसो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायलांत एक शिकोवणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतस हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमनिनात, तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमनताल्यात? सर्गींत हांव देंवून आयलोलो मनशापूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोयजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तबोळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याकी सस्नीक जिवीत लाभतलें. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तबोळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याकी सस्नीक जिवीत लाभतलें. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंतलें भोव अपुरबायेचें उतर जो कोण ताका सत म्हणटा, जेजूक सत म्हणटा तो तारण जोडटा ह्या सस्नेक जिवीत जोडटा. म्हजे सवय म्हजे थंय आयलेल्या करीत तुमी जिवीत जोडूंक सकानांत म्हणटा. जेजू जो आमच्या वांजेलांत म्हणटा, म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत जीव दिवंक सकाना. आमी जिवीत जोडीचे जाल्यार आनी सस्नीक जिविताक आमी उतर जय जाल्यार आमकां अशी एकच एक वाट आमी जेजूचेर आमी विश्वास दवरची जाय. जो आमच्या वांजेलांत तशेंच पवित्र पुस्तकांत
सबार जाग्यांनी ह्या विशयांत जेजून सांगचें आमी आयकत हांव जुआंवच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक बगार सस्नेक जिवीत जोडच्याक. ताचेर सतमंतल्या कोणाच नास जायना जावच्याक बगार सस्नेक जिवीत जोडच्याक. जुआंवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत 40 आनी 7 वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण जेजूचेर सतमंता, म्हजेर सतमंता, तो सस्नीक जिवीत जोडता. आनी परत जुआंवच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 25व्या वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा, हांवून सुपून जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण म्हाका जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोरा सोना. रोमांगरांक बरयलेल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांतय आमकां लाभलां, तें जावन आसा सस्नीक जिवीत. देवान आमकां धर्मार्थ दिल्लें देणें तें जावन आसा सस्नीक जिवीत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी हर एकलो सस्नीक जिविताच्या त्या वाटेर आसा. जेन्ना जेजू मरण पावलो त्या वेळार तो देवाळाचो पडदो 2 फाळो जावन वांटे जालो आनी उक्तो जालो. आनी अशें आमी हर एकलो सस्नीक त्या राजाक, सर्गेच्या त्या राजाक आमकां हर एकल्याक येसो तो वाट, येची ती वाट आमकां ती उगडापी जाली. आनी जेजून मरणाचेर जैत वेलें आनी आमकां हर एकल्याक सस्नीक जिवितांक उतरायलें. आनी जेजू जावन आसलो, जेजू जालो आमच्या की फुडें हांव येतलो आनी तुमकां एक जागो तयार करतलो आनी थंयसर तुमी आसच्याक हांव तुमकां थंयसर आपोवन व्हरतलो म्हणटा जेजू. आतां तुमकां तें सकडी कळीत जावचें ना. हांव थंयसर वचोन तुमकां जागो तयार केल्ल्या उपरांत हांव तुमकां थंय आपोवन व्हरतलो. जेजून आमकां हर एकल्याक एक जागो तयार केला. तो जावन आसा तो जागो, तो निरंतरी जियोवचो. थंयसर दूख आसचें ना, थंयसर बेजाराय आसचें ना. आसा एक गांव, तो जावन आसा गांव सदांच ससनाक जियोवचो तो गांव. मरणाच्या दिसा आमी आपुर बायचें आमी गीत गायता, जाणा हांव आसा एक राज जाका म्हणटा सरकारात, व्हडा सूख सोन तो आसा सो तो गांव. ना पिडा त्या गांवांत, ना मरण ना काया खान, बगार ससनाक थंय आमी जियेतल्या. कितल्या पुरबायचें गीत. हो जावन आसा आमचो भावार्थ, हो जावन आसा आमचो बरोवचो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. सांजुवांव आपल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 13व्या वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा, देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरल्यार, देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरल्यार सस्नीक जिवीत तुमकां खत्री जावन मेळटलें. भावा भयणीनो, जेजू आपल्याच उतरांनी म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा, जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता, जो कोण म्हजो पाटलाव करता, तो सस्नीक जिवीत जोडता. आमी हर एकलो त्या जिविता खातीर ह्या संवसारांत आमी यात्रेकून आसा. आमी पळयणारी खंयच्या कुशीन आमी पळयणारी सर्गीच्या राजाक, निरंतर जियोवच्या त्या राजाक आमी हर एकलो पळयणार आसा. आमी पळयणार आसा आनी आमी बरबोशान भावार्थान ते पळयन आमचें आमी सोमकोवन फुडें या खंडी जावन आमकां थंयसर मोरी माय मेळटली, सांत भक्त मेळटले. जेजू थंयसर आमकां सदांच स्वागत दिवंक आयतो आसतलो. आमची सर्गेची आवय मोरी माय, आमचो पात्रोन सान लोरेस, आमकां हर एकली सांत भक्त थंयसर त्या सर्गेच्या राजांत आमकां स्वागत करूंक आमकां आयती आसतली. तर आमी सोम्याचेर
एकाच सोमयाचेर एकाच देवाचेर आमचो विश्वास कोसोवया आनी त्या सर्गीच्या राजा कुशीन आमची मेटां काडया. तुझे समोर बाबा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्याक आमकांच तुका या पवित्र बलिदानाक गे बाबा गे उडो गे वाय गे आमचो वाव काळीजा भेटोवन दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण परता. भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेमक्या सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस भुमीत ओंपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणावरी मैमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून या उत्तम काळार तुजे मायमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरण पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी करारचें रगत, पातकांचें बक्षान मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गट परगाटुया, तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरी, तुवें आमकां सोडयाय सोमिया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पितिमेचेर विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयल्या समेस्तांची आमकां मरी देवाच्या माये सांगती सान जुझे सोपती, भाग्यवंत दमदत, सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सांत आंतोन, सान पाद्री पियो, सान लॉरेस तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून समयान शिकलेले मागणे आतां आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवश नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार कपुर्तीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या आबावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय रासवड चलयताय ससच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू,
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडा करूं तू ये, तुझे समोर आयला, तू राखून रावल्या, लागी ये तू वेगी जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडार करूं तू ये, तुझे समोर आयला, तू राखून रावल्या, लागी तू जाऊन साय उजवाड काळो जाऊन मरणा काळो तीव्र आमार जिवीत लागोसो उजवाड फांकय चिरी लावय सर्गी निवासाक पावय उजवाड फांकय जिवीत लावय सर्गी निवासाक पावय जेजू तू ये खालसा तू ये बिडार करूं तू ये तुझे समोर आयला तू राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी जेजू तू ये खालसा तू ये बिडार करूं तू ये तुझे समोर आयला तू राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी. आमच्या काळजांत जेजू आयला ताका आमी अर्गां दिवया. आमकां हरी एकल्या की ताच्या सक्तीन आमकां बरोवन दी. ताचेर विश्वास दवरून आमच्या जिवितांत सस्नेक जिवीत आमी आपणावंक
आमकां तो तयार करून दी, आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या काळजांत येवन आमकां आत्मीक रितीन वाडोवंक, आत्मीक रितीन आमकां बळवंत करूंक, आत्मीक रितीन आमकां तो शक्तिवंत करता. प्रार्थया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलुपाद्रांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसया. मगाळ भाऊ बिनीनो सालोरे समकांतर मेळिल्ले उपकारां खातीर देवाकर गान जावन मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें, सक्रामेंताचें आराधन आमी केलें. आतां सालोरेसाचें हे नोवेनाचें भक्तीपण आमी करया. प्रत्येक जावन सालोरेस समकांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक अर्गान दिल्यांत, स्किन एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गान दिल्यांत, जॉब ऑफर लेटर मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गान दिता. फाटल्या 10 म्हयन्यांत हांव उलयनातलो, आतां राजी जावन मोगान उलोवन आसा, देवाक अर्गान दिल्यांत. दोगांक बरी काम मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गान दिलां. तस बरी एकल्यान बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गान दिल्यांत. मगाळ भाऊ बिनीन आमच्या जिवितांत सालोरेस मुखांतर जायतें बरेपण आमी अनुभव केला. सर्व खातीर देवाक आमी अर्गान दिवया गावन. अर्गान दिता जेजू, अर्गान दिता जेजू, अर्गान दिता जेजू म्हज्या काळजां. अर्गान दिता जेजू, अर्गान दिता जेजू, अर्गान दिता जेजू काळजां. हांव होगलां दिता जेजू, हांव होगलां दिता जेजू, हांव होगलां दिता जेजू म्हज्या काळजां. हांव होगलां दिता जेजू, हांव होगलां दिता जेजू, हांव होगलां दिता जेजू काळजां. मगाळ भाऊ बिनीनो, तस बरी आमी जायती ते सवा आमच्या काळजांत घेवंक आयल्या. ह्या वेळार सर्व आमच्या गरजां बजोवत आमी मागया. प्रत्येक जावन मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एकल्याची PhD कंप्लीट जावंक करपा मेळचे खातीर, एकल्याक ऑस्ट्रेलियान गल्ली केज बऱ्यान इत्यार्थ जावचे पसत, PR मेळचे पसत, एकल्याचे दिल्ले पयशे फाटी मेळचे पसत, एकल्याचे बिल्डिंगाचें काम बऱ्या अंतरान जावचें पसत, एका स्त्रियेचे फाटीची दूख गूण जावचें पसत, सर्जरी जाल्लो गाय वेगीं गूण जावचे खातीर एकल्यान, एका भुरग्याचें डिप्रेशन गूण जावचें पसत, दोगांचे वर्टीग गूण जावचें पसत, भुरग्यांक कामाची भद्रती मेळचे पसत, दोगांनी दिल्ली रीण फाटी मेळचे खातीर, एकल्याचे कोर्ट केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जावचे पसत, एकल्याचे 2 जागे बऱ्या मोलाक विकून वचपाक पसत, एकल्याच्या घराचें काम बऱ्यान अखेर जावचें पसत, दोगांचे बिझनेस बरें तरान जावंक, एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावंक, चौगां भुरग्यांनी बरें उलोवचें पसत, 2 कुटुंबांनी माया मोगान राजी जावचें पसत, एकल्याचें काम परमनंट जावचें पसत, एकल्याचो बाकी आसलो सांबाळ मेळचे पसत, 10th भुरग्यांचे रिजल्ट बरे तरान जावचे पसत, एकल्याच्या कामांत प्रमोशन मेळचे पसत, एका स्त्रियेचे टेन्शन न पयस जावचे पसत मागोवंक विनंती केल्या, आनी एका मानेस्तान ताणें दिल्ले पयशे फाटी मेळचे पसत मागोवंक विनंती केल्ली आसा. प्रत्येक ते सवाय आसात. राफायल रॉड्रिगस हाका पाय भोंवचे आनी दुखचे रावचे पसत मागोवंक विनंती केल्या. तेच बरी कॅरन म्हणल्याक हार्मोन इम्बॅलन्स निवारण सारको जावचे पसत मागोवंक विनंती केल्या. तेच बरी मगाळ भाव भयणीनो, जायत्यांनी आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्या आसूंक बरो. आमच्या काळजांत आमची ते सवाय आमी घेवन आयल्या. हे सर्व सांगता आमी गेल्या. सालोरे समकांतर देव आमची मागणी आयको म्हूण आमी मागया. जेजूच्या नांवान
धन्यवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका Mugai patron Saloresa Naman ketawa mi tuga Pauturak nyamcha servacha Selal watin Krisrayacha Saloresa lagi magne येजई तेव्हा सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आणि माटिरा वरते पातीने आणि गुरुवशा आम्ही तुझे आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना ऐक आणि तुझे चिन्हे बरे आमची चिनी आम्ही रूपीत करून आमका आधार दी देवाचे नेपेव्याची सदा सेवा करून आमका प्रेरण दे देवाते आमचं बाबार्थ सडे आमच्या सध्या जीवनातले बाबार्थ विरोधींच्या सर्व ताणण्यांचे जैत वरून आमका मजत दी तवळ पवित्र क्रमेने जोडून आमचं बाबार्थ दृढ करून आमका मोरे मौत दी दुबळाते पिढे सते आणि गवतदार नातल्याते उदार साव आणि त्यांच्या गरजां पावूंक आमका दया करे पवित्र येवकरे सते आणि मागण्याच्या जीवनात आमका आकर्षित कर कुर्सार केडायल्या जेजू तावन आमचे जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या रासापासून वावरून आमकां बोळणी आमच्या सर्व वचनां तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आणि महान शिल्पी जावन तुजो आधार पाटाय क्रिस्तवांक आनी बाबार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर बाबार्थ परमाने बरी क्रिस्तांची जियो आणि बागी मोर्न मरून सरकार तुझे संगे देवा खगोडसूंक आमकां मोगोजम साक्षा आमचे कती देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागतां आमेन सोमयाचे नावे आमचो आधार धानेरसला सरकारी संसार सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो एक गडीभर विविध पिढे शिडे वरवीं कश्टांच्या भाव भयणी सुडास करया तांचे खातीर आमी मागया जर आमची पिडा आसा आमच्या लागीं दूख आसा बेजाराई आसा सगळी आमी सोम्याच्या पांयां तळ आमी भेटोवया प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक आनी कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका लोरेसान आपले जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारले आनी उसारीन तुले विनवणे आनी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी होय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमा पसोत विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा क्रिस्ताच्या बसवल्या कमी फावो संशय खातीर सर्व पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसा गुजाच्या वळवळांचे जैतवरची सकत तुवें जोडून दिली आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवोची सकत आमकां दी आमी बावडतान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दयकन आमी बसया देव बरें करूंक म्हणची दोन उतरां पयल्यान पयलें आयचें हें सगळें भक्तीपण सक्रामेदाचें आराधन सलोन वर्ण
मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो संदेश आमकां देवाच्या उतराचेर दिला. मनेदीक बाप ऑल्विन डिसोजा कुटुंबा जिणे केंद्र सो डिरेक्टर आमच्या सदीस असो सभापती हांगासर येता तो भो आपुरबायेन हें सगळें तांणी भक्तीपण चलोवन व्हेलां. तुमकां देव बरें करूंक फादर. तेच बरी हर एका मंगळारा दीस आमकां खुमसारांक आदार दितात. मनेदीक बाप फेड्रिक तुमकांय देव बरें करूं. मधुर संगीत मुखांतर आमकां आदार दिल्ले आसात आमचे खोयरेची बाबाक आनी भयणी. तुमकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी व्हड संख्यान ह्या भक्तीपणाक हाजीर जाल्ल्या तुमकां सुमेसांक सालोरेसाचे वेसांव हांव मागतां आनी देव बरें करूंक म्हणटा. हे सगळे भक्तीपण माध्यमा मुखांत प्रसार करच्या डिवायन वर्ड TV मालाक तेचो बरी सूरज तुमकांय देव बरें करूं. उबे रावया. सर्गांची राणी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जका तूं वोवंक फावो जाली तो आपणे सांगले परी जिवान जाला. आमा बसो देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव मुखारी मरये कित्या सुमी करूं सुजिवान जाला. मागया हे देवा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मागीर आमकां बरी बरी पाद सस्ताच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभोसो कर म्हूण तुजे लागीं मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मदी फात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याम. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याम. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याम. देवाकल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सगळींचे देण म्हाका दिलाय. तुजे जबेन म्हजी मोत उजराय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. सस्न विश्व दिताका येसम्या आनी निरंतर प्रकाशाचेर फंकुदी समुद्रांचे विशय घेवन दीत. आमेन. मुगाळ भाऊ बिनीनो आयच्या जेवणाचे प्रधान पोषक आसात. देवादीन आयरीन मंतेरो हेच्या 7व्या दिसाच्या उगडासाक ऑगस्टीन वायलेट कुटिना आनी कुटुंबाच्यान दिवचे. तांकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी सालोरेसाचें बेसांव तांचेर मागता. तेच बरी दान दिल्लीं आसात ग्रीस डिकुन्ना वलेन्सिया. तांकां देव बरें करूंक. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद. प्रार्थुया. सर्गेच्या भोव दयाळ बापा आमी तुका दिन वाचतांव आयच्या ह्या बागे दिसा खातीर आनी तुज्या उदारपणाच्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आज ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवन आमकां उत्मीक रितीन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे मांस आनी रगत आमकां दिवन तुवें उत्मीक वाडावळीक तुवें आदार दिलाय. आतां कुडीच्या बुकेक आमी सेवंक वयच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे जेवण तयार करूंक जायत्या जाणांनी मेहनत काडल्या तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे जेवण दान दिल्ल्या दानीचेर तांणी ताच्या कुटुंबांचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद आनी देणी तूं तांकां बरें. तशेंच हें जेवण सेवंचुकपेचें आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां हर एकल्या की कुडीच्या वाडावळीक तशेंच आमच्या मोतीच्या वाडावळीक आदार जावं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. Presalui sendeș Hristaso, Zodlui curu martiraso, Amar sa snici vitaso, Mugal patron San Lorenza, Naman gândam aminduca, Sant Lorenza, आम्हापासून विनंती कर. भगवान कुर्साची कृपे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.